हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. ह्या दिसांनी चर्चा चलत की IIT इन कोडार असेंब्ली सेगमेंट शिरोडा आनी त्या असेंब्लीचो MLA जावन आसा सुभाष बाब शिरोडकार. आतां हो मुद्दो एक्चुली ह्या गांवांत जावं त्या पंचायतीन जावं लोकल MLA हे लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलो थिंगा IIT हाटाय म्हूण, एंड दे शूड हॅव मेंटली प्रिपेर्ड देम फॉर ऑल दीस. आनी आम सांगत येयले सरकार कितें करता, देरफेत एक प्रोजेक्ट हाडटा लोकांक कोणा आसतना थापिता. दॅट इज द टायम देर इज अ रिजेक्शन, देर इज रिटेलिएशन. सगळे गूड आनी बॅड पॉयंट प्रेजेंटेशन करून तांकां दाखयलो जायत. इट वूड हॅव बीन अ गुड आयडिया. लेटर ऑन इट वूड फॉर देम टू डिसायड म्हणटो. बट आतां ते लोकल पंचायतीन जावं ओ लोकल MLA हेचेर विचार करून बरे भाशेन तांकां समजावपाक जाय आसलें. आतां हितूंक आय कॅन अंडरस्टँड इट इज अ रुलींग पार्टी गेले BJPचो MLA थिंगा. सो एक रुलींग पार्टी MLA मे नॉट ब्रिंग एन ऑब्जेक्शन ऑन दॅट वीच रायटफुली ही शूड हॅव इवन मॉरली. कित्याक त्या गांवचो लोक सारको ट्रेडिशनल गरीब बाळो आनी जायतो थिंगा ST लोकूय रावता. तो लोक बाळा उरलेलो भाजी पाळो मुळो शेतां रोयन आपल्या पोट भरता आनी दे आर व्हेरी हॅप्पी म्हणटा ती. आनी दे डोंट वॉन्ट देयर विलेज टू बी डिस्ट्रॉयड ऑर डिसइंटिग्रेटेड इन दॅट मॅनर. आनी हेजी म्हायती दिवपाक इन द पब्लीक डोमेन पयलीं येयलो आमगेलो गोवा न्यूज हबाचो बाब रुपेश सामंत. तेजे फाटल्यान दिश्टी पडटा अमित बाब पालेकर. हेचो हे दोन तेजे लिंक आहाय. हे लिंक तुमी सोदून काडया आनी ते व्हिडियोचोय आहे तुमी कोटोले. डोंट वॉन्ट टू वेस्ट दीस टायम फॉर दोज पीपल हू मायट हॅव वॉच दीस व्हिडियोज. आतां ह्या व्हिडियोचेर कितें आहा तें हें आतां आमी चोयताय. ज्या जाग्याचे नाव घडये तुम्ही हाजे पयलीं आयकून आशिल्ले. गांवाचें नांव आसा कोडार आनी ताका कोडराय म्हणटा. आता कोडराचें नांव हाजे खातीर सध्या बातम्यांनी आसा की हांगा IITचो प्रोजेक्ट हाडपाची तयारी चल्ल्या. आता तयारी चल्ल्या आसतना जशें जशें बाकीच्या जाग्यांचेरूय जालें तशें हांगा जाल्लें आसा की हांगा IIT हाडपाक लोकांनी विरोध सुरू केल्लो आसा. आमी म्हटलें गांवांत वचून पळोवया आनी जाणा जावन घेवया की विरोध कित्या खातीर एक्झॅक्टली विरोध आसा, तो जस्टिफायड आसा काय. इंटरव्यू घेतले तेन्ना आमकां खरें कितें तें कळ्ळें. म्हाका दिसता मेळावली जेन्ना विशय आयलो न्ही, मेळावली जेन्ना अशाच प्रकारचे सैम थंय आशिल्ले, थंयच्यान लोकांनी धांवडावन घाले. आनी आज परिस्थिती अशी आसा की आमी ते बाकीची तुमची जागा आमी पळोवंकूच ना आनी स्थानूय पळोवना. पूण बेतोड्याच्यान भितर सरता आसतना जो रस्तो आसा आनी दोनाय सायडीन जे जंगल आसा ते पळयत जाल्यार ते डिस्ट्रॉय करून रस्तो हाडल्या शिवाय हांगा IIT येवपाक शकना. सो आमचो मेन इश्यू जो आसा, मुद्दो आसा तुमच्या बरोबर वांगडा रावपाचो. आनी ताका लागून जर कायदेशीर लढाई करची पडली, हाका एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस आसतले, खूब गजाली आसा. जर राजकारण अशें चल्लें की BJPन किंवा सरकारान हे तुमचे लादपाचोय जर प्रयत्न केलो जाल्यार ताका आमचे मनीस आसतनाय कायदेशीर जरी तो रुलींग MLA जाप काणाय जाल्यार ह्या लोकांचे ग्रिव्हन्सीस घेवप कोणें. नेक्स्ट कम द ओपोजिशन MLAs. आनी ओपोजिशन MLAs ते म्हटले आपल्या कितें पडा, आपल्यागे कॉन्स्टिट्युएन्सी आपल्या वड्या. ओके फायन. बट वॉट हॅपन्स टू द ओपोजिशन लीडर. आतां ओपोजिशन लीडर कॅनॉट बी अ बाउंड्री ओपोजिशन लिडराक इन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ कुंकोली. इन दीस केस ओपोजिशन लीडर इज बाब युरी आलेमो. आतां हे बाब युरी आलेमो टायम एंड अगेन सांगिलां. एंड पीपल शूड नो, people who think that he is not aware. No. He needs to be aware of all this thing and he has to be and he must be. कारण तो opposition leader
जायतीं कारणां आहाय वीच आय कॅन जॉट डावन दॅट एका खबर आसता सगळी पूण अगो रावता दुसऱ्यान मुद्दो वयर काड पुसानो रावता आनी दॅट इज वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट द डिलिंग आहा काय म्हूण बिटवीन द रुलींग एंड द लिडर ऑफ द ऑपोजिशन. दुसरे MLA काणाय आय वूड नॉट ब्लेम देम. फॉर एग्जाम्पल मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींत क्रूज सिल्वा आहा MLA तो घडये शिरोडा इश्यू घेयना. आय कॅन अंडरस्टँड. He supports in solidarity wherever there is destruction, no doubt. But leader of opposition, what stops him from at least making the people aware of that constituency? Because leader of the opposition म्हणजे ते आख्या गोंया लागले. आख्या गोंया लागल जाय तूं कित्याक उनाय खबर. आतां हे नॉर्थाचो तुगे कंट्रिब्युशन इज ऑलमोस्ट झिरो म्हळ्यार जाता 0.00001%. आनी तितू मध्ये अशो इश्यू येयल जाय तूं एक काय बर मुद्दे मरे तुका टू एटलिस्ट मॅनिफेस्ट टू द पीपल दॅट एज अ ऑपोजिशन तूं आहा मू पॉलिटिकली एलायव. सगळे मुद्दे मरे तुका दुसऱ्यान काडले आनी मागीर तूं येता विथ युअर फेमस टॅगलायन ट्वीट बायट्स प्रेस कॉन्फरन्स. आता म्हाका एक सांग म्हाका एक उल मातान कोडे युरिबा भालेमांक सो तूं हांवें टायम एंड अगेन सांगिलां तूं कोडे सगळ्यो चाय आहाय गव्हर्मेंटाच्यो बीग ऑपोजिशन लिडर तुवें सोदून दिवंक वचो नाकाय. एज पर वॉट आय नो मेनी टायम गव्हर्मेंट इज एंड सपोज टू communicate to the opposition leader of certain projects that are coming in Goa. And that confidence are to gain kotay they. If not, at least the people who buy such properties, they have to take the opposition into confidence. And yet, cholata astale sure. Tax sagna astana kon he old zamin purchase korpa nai. This land is something more than 15 lakhs mo aikilay. To be precise, something 19 lakhs मुठाय. जाल्यार हे दिवळ जमीन घेता आसतना युरिबा भालेमांव आर यू ट्रायंग टू टेल अस दॅट तुज कानार मातशें देखून पडना हे हितू तेंबू काय खबर ना. दोळे धांपूना काय मू सारके कान दोळे तोंड हात सगळे बांदिले. और शुड आय से माय एलिगेशन that you are handing gloves with the Chief Minister of Goa. That is coming true. Because this circumstantial सगळे evidence दाखवताय that you are just staying silent till a issue burst. आणि मागीर tagline, tweet, bites, press conference. आत कित कोता थिंगा हांवें तुका सांगिल्लें तेश कोन तो रुपेश सावंत मुट्टो पावलो गोवा न्यूज हब. तो अमित पालेकर पावलो आम आदमी पार्टीचो एंड डायरेक्ट सांगिल्लें तेणें इट्स लायक अ चॅलेंज इवन फॉर द चीफ मिनिस्टर एलॉंग विथ द पीपल ऑफ कोडार शिरोडा. तुगे काय आयको येयल्ला अजून. आत केदो येतलो ऊस स्टार्ट जालो पेटपाक. आत वचो जाय ती पालोवपाक. ऊस पेटोवन सगळें गोबोर जाल म्हणटरी वचनाका. तुगे स्टॅटिस्टिक्स दाखयत सेम सगळें जावन व्हडलें जाल म्हणटरी मागीर येता एक ट्वीट दिता ना बायट दिता नाजाल्यार प्रेस घेता. आतां कितें कर जाण मरे युरिबाब तुका सारको वचपाक टायम ना जायत थिंगा. यू डोंट हॅव द टायम टू इंटरॅक्ट विथ द पीपल. यू डू वन थिंग तुगे खंय बसपा थिंग बस ग्रीन स्क्रीन सिस्टम कर ग्रीन स्क्रीन आनी फाटल्यान कोडाराचो शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कोडार गांव दाखय फाटल्यान आनी एक व्हिडियो कर तो प्रेसाक धाड. एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल तुगेले मागीर. सी दीज आर द थिंग्स ह्यो सगळ्यो तुगेले टायम टू टायम यू नीड टू आन्सर वीच यू आर एस्केपींग. तूं हितूलो लुक्स लायक यू आर हँड इन ग्लव्स
दॅट आतां आमच्या स्थितीत सरकारा वयल्यान सुटलो तुजे स्थितीत दोन पट म्हाका आतां बिकॉज घरचो बेदी भायलो चोर एसो गोत जाल्या आमकां आतां आमल्या मनशा भिरांत दिसपा लागल्या सो वेन आर यू वेटिंग अदरवायज तुका सांगितला तुका तू भिरांत दिसत जाय सरकाराची ग्रेसफुली प्लीज रिझायन let somebody else do the justice for that opposition leader's seat. तुझ्या होईन जाल्यार कितें विकनस आसतले that is the reason you are falling prey to these people. So Yuribab, I think it's high time for you to do something. तू एक तरी मुद्दो ओरिजिनेट कर आनी काड मरे सोदून तुका चड सोदूंकूय नाका सगळे डॉक्युमेंट तिजोऱ्यो चायो सगळ्यो चाय तुका आय डॉक्युमेंटाच्यो ते कसलेय डॉक्युमेंट खंयच्याय तिजोऱ्यान देखून दवरल जाय तूं एज अ ऑपोजिशन लिडर यू हॅव अ रायट नो टू डू ऑल दीस तुका इमिजिएटली मेळट मरे इन्फॉर्मेशन सो हितून डिले जायना आहलो न्हू सो प्रोबेबली तुगे सगल्यो खबरो आसताय पूण तूं अगोवर रावता चोवपाक आनी कोणें मुद्द काड जाल्यार मागीर तूं येता मागीर इंटरजेक्ट जाता तूं मदेंच to show that you are with them. And with that, you have justification to the Chief Minister of Goa की बाबा चोय हांवें काय तो मुद्द चाडोवन घायलो ना हांव तितून कित्याक ना आनी ते मुद्द काडला सो म्हाका मातशें बेस्तो मारल्या भाशी कर न्ही तुका सो तितून तुगे सगळें सोबन गेलें सो स्टॉप ऑल दीस एंड प्लीज एक्ट सुनर द बेटर देव बरें करूं युरीबाब take it in your stride. This is for Goa. Thank you.